गुड मॉर्निंग ऑल. ॲक्च्युली आम्ही आयज जे हांगासर सेकंड कॅशू फेस्ट जे स्टेट फेस्टिवल म्हणून जे गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केल्ले आसा तेचो आयज पयलो दीस आणि आयज आमी ओपनिंग सेरेमनी जो दवरलेलो आसा तो टेक्निकल सेशनाचो द्वारे दवरलेलो आसा. टेक्निकल सेशन्स मेनली कॉन्सन्ट्रेट केल्ले आसा जे तेतून इशू जे कॅशू आणि रिलेटेड टू कॅशू प्रोडक्ट्स इन्क्लुडींग फेणी, कॅशू कल्टिवेशन, मागीर कॅशू नट प्रोसेसींग, मागीर इंडस्ट्रियलिस्टांक कितें प्रॉब्लम येता, फार्मर्स ग्रोवर्सांक कितें प्रॉब्लम येता, ऑल दोज इश्यूज आर कन्सिडर्ड. आणि हांगासर आयज ताका लागून जवळ जवळ 30 एक्सपर्ट्स हे फुडले 3 दीस, आयचो दीस, फाल्यांचो दीस, परवाचो दीस, सकाळच्या दिसा 2-2 सेशनां जातलीं आणि हे सगळे इशू जे आसा पळय ते डिस्कस जावपाचे आसा. सो पयले दीस जो दवरलेलो आसा तो कॅशू कल्टिवेशन, म्हणजे शेतकारांक कितें प्रॉब्लम येता कल्टिवेशनान कॅशू आणि ते कॅशू प्रोडक्टिविटी कशी वाडोवपाची त्याच्या संबंधीची आयज सेशनां आसा. फाल्यांची सेशनां आसा जी डेस्टिलेशन, फेणी डिस्टिलर्स जे आसा गोंयचे आणि तांकां कितें प्रॉब्लम्स आसा म्हणल्यार तांकां मुट्टे मेळना जाल्यार तेंचे प्रॉडक्ट्स जे वेस्ट जाता, फॉर एक्झाम्पल कॅशू एपल वेस्ट जाता तेचो कसो यूज करपाक जाय. आणि तिसरे दीस जे सेशन्स आसा ती कॅशू प्रोसेसिंग्स आसा आणि त्या भायर न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू ऑफ कॅशू आणि कॅशू एपल्सा पासून जो मनशाक गरज आसा खावपाक म्हणून न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मेळपाक जाय तेच्या बद्दल ही 3 सेशनां 3 दीस जावपाची आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता की सगळे जे गोंयकार आसा जेंकां इंट्रस्ट आसा जे कॅशू बद्दल आनी जे कॅशू ग्रोवर्सांक कितें प्रॉब्लम्स आसा जाल्यार तांकां ही एक बरी संद आसा, ऑपॉर्च्युनिटी आसा. 30 एक्सपर्ट्स डिफरंट फिल्डांतले आसा आणि फिल्डांतले म्हणल्यार फॉर एक्झाम्पल डायरेक्टर ऑफ कॅशू अँड कोको बोर्ड गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे जी इन्स्टिट्यूट्स आसा, मागीर डायरेक्टर ऑफ कॅशू रिसर्च कर्नाटक पुत्तूर, मागीर दापोली एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन आसा, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरांतले आमचे एक्सपर्ट्स आसा, ते सगळे येवन आज हांगा सेशनां घेवपाक आहा 3 दीस. सो सगळ्या लोकांक अपील करता की जेंकां इंट्रस्ट आसा तेणी येवचें आणि ही आमची सेशनांचो उपयोग करून घेवचो आणि आपले कॅशू जे इस्टेट्स आसा ते कशे डेवलप करूं शकता, कशी गोंयची प्रोडक्टिविटी कशी इम्प्रूव जावं शकता आणि रुरल इकॉनॉमी जी आमची गोवा बेस आसा जी कॅशूचेर सगळे अख्खे रुरल इकॉनॉमी आमची जी डिपेंड आसा ती इम्प्रूव करची इतलें हांव सगळ्यां कडेन. आमचो रिस्पेक्टेड PCC प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कमल दत्ता सर आणि डिस्टिंग्विश आशिल्ले एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर उमाकांत आणि CCF आमचो प्रवीण राघव आशिल्लो. त्याच बरोबर टेक्निकल एडवायझर जो DCCD जो कोचीनाचो जो आसा तो हुबळी सर आशिल्लो. एक्सपर्टीज जवळ जवळ 15 जे 50% एक्सपर्टीज आसा ते भायले आसा. डॉक्टर हुबळी आसा, डॉक्टर दादासाहेब देसाई आसा, डॉक्टर MJ नायक जो ऑथॉरिटी कॅशूचेर म्हटलें जाता कित्याक त्यांनी बरेचशे वरायटी डेवलप केल्ले आसा. मागीर डॉक्टर भिंगार्डे आसा, अशे बरेचशे सायंटिस्ट हांगा आयिल्ले आसा आणि जे कॅशूचेरच काम केल्लें आसा अशा लोकांक आवडलेले आसा. डेफिनेटली क्लायमेटीक कंडिशनांक थोडो फार इफेक्ट जातात कित्याक कॅशू जे आसा पळय ताका मातशी गरमी जाय आणि जर फ्लावरींग स्टेजीचेर जर पावस पडलो जाल्यार डेफिनेटली इट वील अफेक्ट ऑन द यील्ड, म्हणजे सेटींग ऑफ जी फ्रुट्स जाता तेचेर मातसो इफेक्ट जाता. अदरवायज जर पावस जर धुके केन्ना फॉग जर जावना सारके जर वेवस्थीत कंडिशन जर आयले जाल्यार डेफिनेटली तेचो प्रोडक्शनाचेरय बरो फायदो जाता आणि प्रोडक्शन यील्ड वाडटा.